तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकू तुझी दाखय जीवी तुझे लाभ देवा आमच्या काकू उदारा मानून घेतावा मी सगळे सृष्टी संगी तो मोर सर्वे स्पर्धनी वर्णूक आमच्या जायना पदवी तुझी वरती कशी गाव तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकू तुझी दाखय जीवी तुझे लाभ देवा आमच्या काकू उदारा सगळं आमी बसया मोगाल भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवं तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता सांजूद उतात देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक आयच्या दिसाच्या ह्या सकड भक्तीपणाक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या परी आसात अर्गां जावन ह्या मिसाचें बलिदान भेटयतात रॉबर्ट मारिया डिसोजा लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी किन्निगोळी रोजलिन डिसोजा आनी कुटाम काटीबळ्ळा रोशन बबीता लोबो मोगर्नाक अँथनी बर्बोजा मुंबई जॅनेट साल्डाना मुंबई सियान मतायस मुंबई एल रॉय वेगस 10व्या वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी नित्य दरवाडो राजेश फर्नांडीस ओन्नावर एडॉल्फो विनाया बेन्निस बेल्तंगडी लीना साल्डाना फर्माई लूसी लोबो मुंबई अनुपमा जीवन मेंडोन्जा किरेम फ्लोरिन मस्कर्नेस आणि कुटाम किन्निगोली एलिझा लोबानी कुटाम आत्तूर लॅन्से सेरावानी कुटाम निड्डोडी हॅरी गोन्झाल्विस बँगलोर जोस्विन स्टॅनिस्लस मदर तेरेजा वाडो वाल्टर हिल्डा कुटिनो विसनी नोविया लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी लानफुल वाडो स्टेविटा प्रिया नजरेत नित्यादर वाडो जेम्स डिसोजानी कुटाम बोंदेल जोस्पिन मिनेजेस आणि कुटाम लॉरेटो लिल्ली कार्लो लॉरेटो अँड्रिया कार्लो लॉरेटो लाजरस फिलोमिना क्वार्टर्स कल्याणपूर मार्क कॅस्लिनो निड्डोडी सेलिन मोनिस बळकोंजे निहाल शाइनी निराल ब्रॅक्स जेपो संदेश सीमान स्मित वास मोडंकापूर क्रिसल वियोला वास 15व्या जल्मा दिसा संदर्भी किन्निगोळी प्रतीश अँटनी डिसोजा किन्निगोळी डॅरन डिसोजा किन्निगोळी प्रत्येक ते सांबसोद मीस पेटयता प्रवीण कुमार उडुपी रिशल लोबो मुंबई जास्नी मेंडोन्सा किरेम MBBS सीट मेळच्या खातीर सोफिया पिरेरा होबळी संतान पिरेरा ताचें 5व्या स्टेजीर कॅन्सर आसा तो वळवळटा ताका विशेष कृपा सुसूंग मेळच्या खातीर लॉयसी पायस ललिता सिक्वेरा मुंबई कुटमांत समाधान आनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर कांचना मँगलोर डायबेटिक्सांत सिरियस कंडिशनर आसा तिका बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर मागोवंक सांगला देवदीन डॉमिनिक डिसोजा आत्म्या बसून मीस पेटयता विल्सन डिसोजा विरार मुंबई देवदीन मतायस आनी पिंटो कुटुंबाच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता सियान मतायस मुंबई देवदीन लीना डिसोजा आत्म्या बसून वर्साच्या उगडासा मीस पेटयता आयरीन पिंटो निड्डोडी कुटुंबांत देवदीन जाल्ल्या आत्म्या बसून मीस पेटयता मॉली वास मडंगाप उर्बन वास मडंगाप संदेश वास मडंगाप सीमा पिरेरा मडंगाप बेन्नी पिरेरा मडंगाप तशेंच प्रत्येक त्या सवां खातीर मिसाचें बलिदान भेटयतात विना आनी जेराल्ड रोड्रिगस तांच्या बऱ्या संबंदा खातीर कुटुंबांत जिविताच्या तशेंच बऱ्या दुबायंत एक बरें काम मेळचे खातीर रोस्लिन ताच्या त्या सवां खातीर तशेंच देवदीन मतायस सेरावो 4थ्या वर्साचो उगडास विल्सन सेरावो 15 वर्साचो उगडास देवदीन विल्फ्रेड सेरावो 6 म्हयने जाता तशेंच देवदीन मार्क रोड्रिगस हांच्या आत्म्याक शांती मागून सिसिलिया सेरावो निड्डोडी तशेंच देवदीन मागदलेन डिसोजा रोजारियो डिसोजा मिलियान सेरावो इंत्रो सेरावो हांच्या आत्म्याक शांती मागून सिसिलिया सेरावो निड्डोडी ह्या सर्व ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना जे कितें आमी ते सवां घेवन ह्या पवित्र तळार आसा आमची ते सवां सकड सुमयाच्या पांयां तळा सांजूद उतात देवा मारिपा समर्पण करून मागया आज ह्या पवित्र तळार आमी विशेश जावन भुरग्यां खातीर आनी नव्या शिकपा वर्साचेर देवाची आशिर्वादां मागतात जी भुरगीं तुमचे हांगासर आसात कुटुंबांनी आसात वा हांगासर येवंक आसाध्य जाला त्या सकड भुरग्यां खातीर आज विशेश तरान आमी मागया ह्या नवें शिकपा वरास तांकां बेसांवांनी भरलेलें जावं दी आनी तांकां सुमी सदांच राखून दी सांबाळून दी आनी तांचें शिकप बरें शिकोव कितें करपा मतीक उजवाड गरज आसा
सोमी सक्कड तांकां लाभोवन दी म्हणून आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश तरान ह्या सक्कड भुरग्यां बाळां खातीर आमी मागया. आतां आमी सक्कडां उबे रावया. हे मिसाचें वर्तें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. आज आमच्या सर्व भुरग्यां खातीर आमी मागता आनी तशेंच आमच्या शिकपा वर्सा खातीर मागता. शिकपाचें वर्स आतां सुरू जावच्यार आसा थोड्या दिसां भितर आनी तें शिकपाच्या वर्सांत आमच्या भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक आनी तशेंच ते शिकप कितें शिकतात तें आपल्या मोतीन दवरूंक तांकां सक्त मेळोवंक आनी तशेंच आमच्या भुरग्यांनी देवाच्या त्या भिरांतीन देवाच्या जानवायेन वाडून येवंक गरजेची कृपा आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान आमी फौत भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो उसगण्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांजूत ताद्देवा वरवीं तुका वळखोवंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखोवंक फावो कर आनी अशा आख्खे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचो. आमच्या सुमयां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतलो लोक सांगाता मेळून पावल आनी सिलासाचेर गुणयाव मांडी लागलो. अधिकाऱ्यांनी पावलाची आनी सिलासाची आंग वस्तुरां पिंजून काडयली आनी तांकां रोतांनी मारूंक लायलें. तांकां सबार मार मारतस तांणी तांकां बंदेंत घाले आनी सत्रायेन ताचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्याक हुकूम दिली. तसली हुकूम मेळटस ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडान चेपले आनी ताच्या पांयांक खोडे घाले. सुमार मध्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणें करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकतले. तेदवा एकाच क्षणे एक कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदेसल्याची बुन्यादच हाल्ली. तक्षणच दारवाटे सक्कड उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो सांखल्यो तुटून पडल्यो. बंदेसल्याचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदेसल्याचे दारवाटे उक्ते आसले पळोवन बंदिवान सक्कड सुकोवन धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो. देखून आपली तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घात करचेर आसलो. तितल्यार पावलान व्हडल्या ताळ्यान बोब मारन म्हळें, तुज्या जिवाक
कांय वायट करून घेनाका. आमी सक्कड हांगाच आसाव. बंदेसल्याच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर तावून थरथरोवन पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर हापोवन हाडन तांच्या लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तानो, बचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करीजे? ताणें म्हणलें, सोम्या जेजूचेर बवट्ट दवर, तवळ तूं बचाव जातलोय आनी तुजें घराणेंय बचाव जातलें. उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतार परगट केलें. त्या रातीच्या वेळारच अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून तांच्या माराचे गाय धुले आनी ताणें ताच्या सगळ्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभलेल्या देवाच्या बवट्टा खातीर तो आनी ताचें कुटुंब संतोशान भरलें. देवाचें उतार हें. देवाचे उडोवकार. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो उजवो हात विस्तार म्हाका तूं राखताय देवा. म्हज्या तोंडांतली प्रार्थना आयकून घेतली म्हूण सर्वेस पोरा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दीन वाजता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका सश्टांक नमस्कार करता. उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तूं बरो आनी विश्वासी, सगळ्या प्रास वर्तें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुज्या नांवाची होगली गाता. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिलें. म्हजें काळीज घटकन म्हाका धैर्यान भरलोय. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा. Alleluia, 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 alleluia. सताचो तो आत्मा हांव तुमकां धाडटलो म्हणटा सो मी तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, पूण आतां जाणें म्हाका फाटयला ताचे शर्ची हांव येतां. तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणीय म्हजे लागीं विचारना. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमचीं काळजां खंतीन भरल्यांत. पूण सतच हांव तुमकां सांगतां, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना.
हांव वचन जाल्यार ताका हांवें तुमचे सरशीं धाडटलो. तो येतास पातका विशांत, निती विशांत, निती फैसला विशांत संवसाराक गुण्यावकार करतलो. पातका विशांत कित्याक म्हाका तांणी सतमनलो ना. निती विशांत कित्याक हांव बापाशी वेता आनी तुमी म्हाका आनीक पळयोवचे नात. निती फैसला विशांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर ख्यास्तीचें फर्मान पडलां. हें सर्व तो रुजू करतलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावां भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपा विशांत थोडो नियाळ करचो बरें म्हूण म्हाका दिसलें. आनी त्या खातीर आयच्या पयल्या वाचपांत धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांत आमी आयकल्ल्यो संगती आमी परत उडासाक हाडया. पावल आनी सिलास फिलिप्पी गेल्ले आनी थंयसर ताका त्या लोकांन धरलो. धरून तांकां अधिकाऱ्या अधीन दिले आनी अधिकाऱ्यांनी तांची वस्त्रां पिंजून काडलीं. तांची वस्त्रां ताका बोळान काड म्हणून सांगलें आनी थंय पिंजून काडलीं. तांकां वस्त्र घालूंक ना. आनी उपरांत तांकां मारलें आनी मार जाता तितले घालन जाल्या उपरांत ते बंदीच्या अधिकाऱ्या लागीं वचून ताच्या हातांत वपशिलें आनी हांकां जागृतायेन पळया म्हणून ताका ताकीद दिली. आनी पावल आनी सिलास ते बंदींत त्या हातापांयांक खोडे तांच्या घाल्ले आनी त्याच्या मोदें जाल्यार ते मागणें करताले, जेजूक गितां गायताले. आनी तांच्या मागण्याक आनी तांच्या गितांक कोण ना थंय बुकांप जाली. बुकांप जाली आनी जैलाचे दारवटे उक्ते जाले. तांच्या हातापांयाचे खोडे निकळून पडले आनी थंयसर ते उबे जाले. आनी त्या आवाजाक जैलाचो अधिकारी उठलो आनी पळयतना दारवटे सकड उक्ते आसात आनी कैदी सकड पळून गेल्यात म्हूण चिंतून आनी म्हाका खंडीत जावन मरणच गत. कित्याक म्हळ्यार म्हाका म्हज्या त्या बातका खातीर म्हाका शिक्षा लायतले, म्हाका जिवेशी मारतले, तांच्या बदलाक हांवूच मरतां अशें म्हणून जीवघात करच्यार आसलो. पूण पावलान ताका सांगलें, तुका कांयच आपाय करचो नाका, आमी सक्कड हांगासर आसा. आनी उपरांत कितें घडलें तें आमच्या त्या पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाल्लें आमी आयकलें. त्या अधिकारी वचून तांच्या पांयांक पडलो आनी पांयांक पडून तांचे कडेन विचार लागलो, हांवें बरेंपण करीचें जाल्यार, हांवें देवाच्या राजाक वचचें जाल्यार कितें हांवें करी जाय. आनी ते दाळा पावलान आनी सिलासान ताका सांगलें, तुवें आनी तुज्या कुटुंबान तुमकां बरेंपण जोडीचें जाल्यार, ह्या घराक आज बरेंपण येजय जाल्यार तुमी जेजू क्रिस्ताचेर फातये जाय. जेजू क्रिस्ताचेर तुमी फातये जाय. आनी जेजू क्रिस्ताचेर तो फातयेलो. तांकां आपल्या घरा व्हरून गेलो, तांचे गाय ताणें धुले, तांकां वस्त्रां दिलीं आनी ताका भोवशा जेवण ताच्यात घरा जेवण दिलें. आनी तो आनी ताचे कुटुंब सगळें तांणी बाप्तिस्म खाण घेवन ते देवा थंय परतले. हें आयच्या पयल्या वाचपाचें सारांश. आतां हांव तुमकां थोड्यो संगती हांगासर सांगता. ते बंदींत आसतना तांणी कितें केलें, खाली तांणी मागणें केलें. आनी मागणें करनासतना आनी तशेंच देवाची स्तुती गावन आसतना भूकंप जाली आनी सगळे घडीत तें सेर घडलें.
तांणी कितें म्हण मागणें केलें तें हांगासर बरोवंक ना. पूण जर तर तांणी मागणें केल्लें जाल्यार आमकां ह्या बंदेंतलें भायर व्हर म्हण ताणें मागणें केल्लें जाल्यार भोवशा तें हांगा बरोवन घालता आसलें. पूण तें बरोवन घालूंक ना. तांणी मागणें केलें तितलें मात्र आसा. आनी तशेंच तांणी किर्तन गायलें आनी तशेंच देवाची स्तुती तांणी केली इतलें मात्र थंयसर बरोवन आसा. तशें म्हणटा आसतना तांणी तांचे खातीर मागोवंक ना. आमकां ह्या बंदडेंतले निवार सोम्या म्हण मागोवंक ना. आमचे हे गाय दुखतात आमचे गाय गूण करतानी म्हण तांणी मागोवंक ना. बगार तांणी देवाची स्तुती केली आनी देवाची स्तुती करता आसतना तांकां कितें बरेंपण घडोवंक आसा तें घडलें. आमी हरिएका मंगळार दीस आमी 3000 ह्या नोवेनाक येता आनी हरिएका मंगळार दीस सुमार एक 30-35 ह्या 50 तेसावां आमी वाचता. आनी त्या तेसावांनी कितें बरोवन आसा चडताव जावन म्हाका तकली पडा पड सगळ्या दीस आनी रात तकली पडटा देखून म्हजी तकली पडा पड निवार सोम्या. म्हज्या पोटांत कितें दूख आसा आनी ती दूख कॅन्सरस म्हूण सांगलां. म्हजें कॅन्सर गूण कर सोम्या. म्हज्या भुरग्यांनी परिक्षेंत बरें करन पास करीशें कर सोम्या. म्हजी पिडा असली आसा आनी ती पिडा म्हाका हर एक दीस दोसता देखून त्या पिडेंतले म्हाका निवार सोम्या. आमची मागणी सादारण तशी. आतां तुमकां एक संगत हांव हांगासर पवित्र पुस्तकांतली सांगता. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आनी ताणें सोंसल्ल्या कश्टा विशयांत बरयलां. तें इल्लेशें आमी आयकल्यार आमकां ते दळा आमच्या मोतीक इल्लोसो उजवाड जायत. आनी तो म्हणटा म्हज्या पैनांनी म्हजे वयर आयिल्ले आपाय कितले म्हूण सांगचे. आपाय आवराचे, आपाय सोरांचे, आपाय म्हजेशी देशी लोकां तावन, आपाय हेर जातींच्या तावन, आपाय शहरांत, आपाय राणां मोल्यांत, आपाय दर्यांत, आपाय घातकी भावांत तावन वावटी बरीत वावर करून कितल्योश्यो राती न्हीद कळोवन बुकेन आनी तानेन सबार उपास काडन हिंव तडवून आनी पांगरण नासतना उक्तो पडून हांव जायतो कश्टलां. सांत पावल सांगता. आनी ह्या आनी हेर कश्टां शिवाय म्हाका आतां दिसपडतो भार म्हूण समस्त पवित्र सभांचो हुस्को. कोण तो भाव अस्कत आनी हांव ताचे बसत अस्कत काय बगिना. हांव म्हजी शिफारस उलयतां जाल्यार म्हजी अस्कत काय दाखोवन दितल्या संगतीची हांव शिफारस उलयतां. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो देव आनी बाप तो सोंसनाकर सिल्लो जावं. हांव फोट उलयना म्हूण जाणा. हांव दमस्कांत आसतना म्हाका दरी जय म्हणून आरेतासरायन अधिपतीन ह्या शहराचेर पारो दवरलो. पूण एका दाल्यांत बसून पागोराच्या एका जणांतल्यान म्हाका देंवयलो आनी अशें तांच्या हातांतलो हांव सुटलो. आनी मोती भ्रश्ट जाल्ल्या बरी हांव उलयतां. हांव तांचे प्रास क्रिस्ताचो चड सेवाक. हांव तांचे प्रास चड पावटी बंदेंत पडलां. लेखनांतले मार हांवें केल्यात. कितलेशे पावटी मरण वांचलां. जुदेवालाचे 39 मार 5 पावटी हांवें केल्यात. 3 पावटी म्हाका रोतांनी मारलां. 1 पावटी म्हाका पात्रायला. 3 पावटी म्हजें तारूं फुटलां. 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरलां. जायत्या म्हज्या पैनांनी म्हजे वयर आयिल्ले आपाय कितें म्हूण सांगचे. हे पावलाक आयिल्ले आपाय. आनी त्या आपाय विशयान तो उलयता शिवाय त्या आपायांतले म्हाका निवार देवा म्हणून ताणें मागणें केल्लें खंयी बरोवन घालूंक ना. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत जावं दी ताची उरलीं पत्रां आसात त्या पत्रांनी जावं दी बरोवन घालूंक ना.
पूण ताणें इतलेंच भोवशा मागलें, देवा तुजी खुशी वय जाल्यार म्हाका हे कश्ट सोसूंक तांक दी. आमची त्या सावां कितें, म्हजी तकली पडापड गूण कर, म्हजे पांय दुखतात गूण कर, म्हजें पोट दुखता गूण कर, म्हाका अशें जाता गूण कर, हें हांवें म्हणचें. तुजी खुशी आसा जाल्यार म्हाका तूं गूण करूंक शकताय. त्या खातीर तूं हरसिल्लो जावं देवा म्हणून आज म्हणसर हांवें मागलां गी तें सवाल खंडीत ना. हांवें मागलां जाल्यार कंडिशन घालां देवाक, म्हजी ही तकली पडापड गूण कर, तकली पडापड गूण केल्यार तुका एक मीस हांव दितां. देवाक रिश्वत दिवंक हांव मुखार सरलां. म्हजे पांय हात पांय दुखतात म्हाका, देखून म्हाका उबें रावूंक जायना, त्या खातीर म्हजे पांय गूण जाशीत जाल्यार हांव एक मीस दितां, या हांव इतली आंगवण घालतां. देवाक रिश्वत दिवंक शिकलां. आनी त्या खातीर आज मोगाच्या भाव भयणीनो, पावल जावन आसा एक उदाहरण आमच्या जिविताक. राजा मर्जेन जिवन आसलो सावल, गुंडागर्दी करनासलो सावल, क्रिस्तबांक दोगदून आसलो सावल, जेजूच्या एका उल्याक पाळो दिता आनी थंयतान गुवण खेदींच पाटी पडलेले ना ताणें. मार खावन दी या कितेंय जरबांद मारून दी, तारू पुटोवन दी, रात दीस निदान आसतना रावोवन दी, आनी दर्याच्या उदकांत रास दीस खोळून आसूं दी. पूण ताणें केदींच मागलें ना म्हजे वयले हे कश्ट निवार. ताणें मागलें इतलेंच, भोवशा देवा तुजी खुशी जावं आनी मुखार म्हाका आनीकय चड कश्ट सोसूंक तूं तयार कर. आनी आदले फावटी वाचपांत आमी आयकल्लें, पावल आनी बार्नाबासाक धरने बंदींत घाल्ले आनी बंदींतावन ते सोडल्या, तांकां सोडयल्या उपरांत ते वेतात आनी परत जेजूशांत हे प्रसंग करूंक लागता. एक कडेन सुटले आनी एक कडेन वचून प्रसंग करूंक लागले. हांव कितें करतालो, भोवशा हे काम म्हज्यान जावचें न्ही, हांव गेल्यार तांचे मार खावनचो मोराजे जायते, देखून म्हाका म्हण हें जावचें ना म्हूण तो आसलो. आमी म्हूण ते आसल्या. पूण पावलान, बर्नाबासान, सिलासान ह्यो संगती करूंकूच नात. आमकां जर तर सुटका मेळ्ळी जाल्यार आमी येता परत्यान येता त्या जेजू विशांत, हांव जेजू विशांत तांकां प्रसंग करता. आनी ताणें थंयच जैलांत तो सुरू केलें, त्या जैलाच्या अधिकाऱ्याक जेजू विशांत सांगूंक आनी जेजू विशांत ताका परगट करूंक आनी जेजू विशांत ताचे ताणें कितें सक्कड केल्लें त्या विशांत तांकां कळोवंक. आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक सोडवण मेळटली तुवें जेजू क्रिस्ताक फातयल्लें तें धाडा. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें मागणें तें कितें म्हणटात तें कुत्ताऱ्यांत दांपून घाल्ले बरी दो आसचें नाका. म्हाका म्हजी तकली पडापड गूण कर नाका. तुका जर तर म्हण आसा जाल्यार म्हजी तकली पडापड गूण कर, नांतर जालें म्हाका तकली पडापड सोसूंक कृपा दी. तें आमचें मागणें जायचें. तें मागणें खरें मागणें जावन आसा. कित्याक हांवें देवाचेर कंडिशन घालचें न्हय, बगार देवाच्या खुशे प्रमाणे खुशेक हांवें तकली बागावची. म्हाका पोटान दुखता तें म्हाका सोसूंक जायना आनी त्या खातीर म्हाका पोटांतली दूख निवार ना. तुजी खुशी वय जाल्यार म्हज्या पोटांतली दूख निवार, नांतर जालें म्हाका ती दूख सोसूंक कृपा दी. कितल्या अपुरबायेचें मागणें. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो, मागणें म्हणल्यार कितें म्हणलें आमकां समजून दी. सांत पावलान कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर एक लिस्टच दिल्या कितलें ताणें कशें कश्ट सोंसले, कशें दग्ध सोंसले, कशें जरबानाचे मार सोंसले, कशें थोडक्यांचे मार सोंसले, कशें तारू फुटोवन तातूंत उदकांत तो उपेलो, कशें ताका वस्तू कांयच नासतना उगतो तो पडलो आनी हिवांत तो आकुडतालो. हें सर्व ताणें पट्टी केल्या. पूण ती पट्टी खाली
आमच्या बऱ्यापणा खातीर ताणें तितले कश्ट सोंसलात जाल्यार म्हाका इल्लेशे कश्ट सोसूंक कांय कश्ट जावचे नात. तर आज हांव तितले मागणें करूंक तयार आसा गी. ह्या देसावांत म्हाका तशें कर देवा, म्हाका अशें कर देवा, तशें केल्यार हांव अशें करतां, अशें केल्यार तशें करतां. ताचे बदलेक तुजी खुशी जावं. म्हाका हे कश्ट सोसूंक तांक दी तुज्या मोगा खातीर. हे मागणें आमचें जावं दी आज आनी सदां सर्वतां. स्वीकार करिये बापा कानीक आमची, भुरग्यांनी तुज्या मोगान ओपून दिवची. उंड्या वायना सवे तुका भेटोवची, क्रिस्ता कुडीन बदल कानीक आमची. स्वीकार कर तू ये बापा कानीक आमची ये दुनिया. स्वीकार कर तू ये बापा कानीक आमची ये दुनिया. मोगाळ भाव भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर्पदुतरा देवोपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या तंत्रें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्या पयसुवेच्या दवा सविस्पर म्हणून सरस्परा भगवंत धर्मदुता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण फळगटोवंक संतोशान आपलो जीव करचिलो आनी रगत वारयलें. तीच सोडवण आमच्या आयकाळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या सोडणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बोळ दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया, वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदुतर आनी सस्नच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वाचोवंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरान सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. ताणें आपलेच कुशेन कश्ट म्हणून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें.
हे म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेजू मेरो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणेची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी स्मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो 14 आमच्या भगियन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजे परसळेत मुखामळ पळोवंक बाबो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामोरये देवाचे माये सांगाता बगेवन झुजे ते सोपती बगेवन दमदता सांजू दुतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्वींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सौकासाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. कित्याक रसवटी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकोटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण त्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. तुका सेवच्या काळीजे अत्रेता मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तूं म्हज्या काळजांदन्या दादोस तूं कर येण्या तुज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या
संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या रावतो काळजान मोरच्या स्वागत स्वागत जेजू सम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या रावतो काळजान मोरच्या हुंड्या रूपा तुकास म्हाका दिताय मोजे आत्मिकांतून जाताय कुर्बे जिवीत तुला बैताय मोजी जिणी नंदन करताय स्वागत स्वागत जेजू सम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या रावतो काळजान मोरच्या स्वागत स्वागत जेजू सम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्टा प्रीत मोगाच्या रावतो काळजान मोरच्या प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा बगेवन जूत देवाच्या जैतेवंत मरणा बसोत ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तांतू घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेहून कुडी रगता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरो पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सकड आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत हेवटी ह्या पवित्र थळार हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. हर एका मंगळारा सकाळी 7:45 वरार तेर्स 8 वरार मीस नोवेन आनी सक्रमेंताचें आराधन आसतलें. उपरांत 10 वरांतान कुमसारां 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सक्रमेंताचें आराधन. उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवण आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन गांठीदुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडे संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची त्या सवांक कोणाक दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान दिवची. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचे दान आमी स्विकार करता. ऑफिसान तुमी दिवचे. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावून तुमकां आमी आपोवणे दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादीस काजारां जुबल्यो कुमगार असली बरी कार्य आसतना ह्या पवित्र थळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतली. आज हांगासर मिनी हॉलांत म्हज्या उजव्या कुशीक हांगासर कॅम्ब्राल पंचायत आरोग्य केंद्राची नर्स आसात. कोणायकी BP शुगर टेस्ट करूंक आसा जाल्यार मिसा उपरांत आराधना वेळार वा ताच्या उपरांत ती टेस्ट करूंक अवकाश आसा. तशेंच म्हज्या दाव्या कुशीक आश्रयाच्या बिल्डिंगांत होमिओपॅथीक मेडिसीन लाभता. मोडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डाक्टरां नर्सां हांगासर आसात. कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन गरज आसा जाल्यार तुमी थंयसर वचून मागीर ताचो फायदो जोडचो. तशेंच एका मंगळारा हांगासर सकाळीं 9:30 वरां 10:30 वरां पर्यंत हे मिटींग हांगासर सुरवात केल्यात. जे कोण तुमच्या पैकी आमाल पियोन्याक वळख जाल्यान बली जाल्यांत वा जी कोणाक कुटुंबांनी आमाल पियोना वळख जाल्ली आसात कोणायकी सुडका जायजे तांच्या मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार ह्या मिटिंगाक निरंतर येवंक तांकां प्रोत्साह दिवंक हांव तुमकां उलो दितां. मोगाचेनो आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्याचीं नांवां वाचून सांगतना तांणी मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मानादी बाब लिओ वेगस
तांचे तावन मानाची वाद घेजय म्हणून उपकार मागता. फ्रांसीस जॉय मिनेजस आयचे दिसाचे नॉन वेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केलां. तांणी मुखार येवन मानाची वाद घेवंक उलो दिता. तशेंच फ्रँकलिन गाब्रिएल लोबो आयचे दिसाचे ऑर्न स्पॉन्सर केलां. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच रॉबर्ट मारिया डिसोजा काजाराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी किन्निगोळी, जोविटा जोस्विन साल्डाना निड्डोडी, जेसन डिसोजा कुळूर, आलिस लुईस वेलंकणीवाडो, फ्रँकलिन मोंतेरो काय्यार, हिलारी रिटा रोड्रिगस किन्निगोळी, वाल्टर शालिनी सिक्वेरा किन्निगोळी. दान दिल्ल्या सर्व दानी साव उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा आनी दनिया देवाची विशेष आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. वाती दिल्ल्या पाद्रा तुमकांय देव बरें करूं. सुमीस्त आमी दिंबी घालया. सांजू दुतात देवाच्या मनाक नवेन आमी चलोवन वरया. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव भयणीनो, सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेव जोता देव सर्गाराजान जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासत विनाती करता. सांजू दुता देवानी हेर सान भक्त प्रत्येक जण मुरी आमचे सर्गीचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सुमया जेजू क्रिस्ता, तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदत्त जो दुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागा दिसा आमी उगडास करता. बगेवन ता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजो मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या खुर्साच्या मोरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लाभता आनी सुमेस्त मनी देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्थ उद्देशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे दय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेव जोता देवाच्या विनवणे तुजे मारी पादोबाच्यो गरजो आनी आत्रे तुज्या दैवी कुशेवरमाने तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरोव आसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे दय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजू दुता देवाक विशेष मागणे. या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्म जावन आसलेल्या बगेव जोता देवा, या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसाक्षाच्या मोरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कश्ट अडचणी निसांबोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारुती जावन आसा. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेताक पातयेनीन आयलां. सुमेस्त आमी बसया मोगाचे न्हू. आज सभाजनांनी हांगासर तेसावां दान दिल्लीं आसात. ही तेसावां वाचून सांगतना जर तर तुमची तेसावां मागणी हांगासर आसात तुमी मागा. नाजाल्यार तुमच्या काळजा मनान कितें मागणी तेसावां घेवन ह्या पवित्र थळाक तुमी आयल्यात मोगाचे न्हू. सांजू दुता देव असाध्य आसलें ताच्या मजतीन साध्य करचो सांत म्हणून नांव वाडलां. त्या देखून ह्या पवित्र थळार मागल्लें जायतें बरेंपण वालता मेळटा मोगाचें न्हू. त्या देखून आज परत व्हडा पातयेनीन आमची सर्व तेसावां मागणी सोमिया जेजू क्रिस्ताचेर अखंड पातयेनी भावार्थ दवरन आमच्या पात्रोन सांताच्या मजतीन ह्या घडये ताका सोमियाक उबान दिवन आमी मागया मोगाचें न्हू. एकल्याक गरजा गो बऱ्या मोलाक विकून वेच्या खातीर, एकल्याचें भांगर आनी दिल्ले पयशे फाटी मेळच्या खातीर, दोगांचे पांय दूख गूण जावचे खातीर, तेगांक भुरग्यांचे देणे फावो जावचे खातीर, 8 जाणांक परगांवांत बरें काम फावो जावचे खातीर, चौगांचें मौन परिवर्तन जावचे खातीर, 12 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावचे खातीर, एकल्याच्या पोटांत आसलेली पिडा संपूर्ण गूण जावचे खातीर, 5 जाणां शिकोवंक बरी मत आनी जानवाय फावो जावचे खातीर, एकल्याच्या पोटांत आसलेलें शिश्ट
असं रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर एका चलयेन अनभवते चलयेतान पयस रावचे खातीर दोगांनी दिल्ले पयशे बेगीच फाटी मेळचे खातीर एकल्याचे PR विजा बेगीच प्रोसेस जावचे खातीर तेगांचे रीण फारीक करून करपा मेळचे खातीर 16 जाणां बरी भलायकी पावो जावचे खातीर 8 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम पावो जावचे खातीर चौगांच्या घरांत शांती समाधान रास जावचे खातीर दोगांक आस्थमा पिडा गूण जावचे खातीर 6 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर दोगांक राग आनी हट उणो जावचे खातीर एकल्याचे ब्लड एलर्जी शेळ आनी उस्मट गूण जावचे खातीर तेगांक रातींची बरी न्हीद पडचे खातीर तेगांक जाग्याचे समस्या बऱ्यान परिहार जावचे खातीर एकल्याक गर्भान करपा मेळचे खातीर चौगांच्या हातापांयच्यो गांठी गूण जावचे खातीर दोगांचे गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावचे खातीर आनी 22 जाणांक प्रत्येक तांच्या तेसवां खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू ह्या तेसवां सांगता क्रिस्टनाक नीट एग्जामांत बरें स्कोर मेळोवंक ताका बरी भलायकी दिवंक आनी एग्जाम बरें करून बरोवंक करपा मेळचे खातीर मागोवंक सांगला ह्या खातीर आमी मागया जून 2 तारखेर ACCA फायनल पेपर हाची एग्जाम आसा ताका बरें करून बरोवंक एका चलयेक बरी करपा मेळचे खातीर मागोवंक सांगला ह्या आमच्या भयणी खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू तशेंच वीना आनी जेराल्ड रोड्रिगस तांच्या लग्न जिविताचें संबंध बरो जावचे खातीर बरें करून एक जिवीत बांदून हाडचे खातीर मागोवंक सांगला तांचे खातीर मागया रोसलीन आमच्या भयणीक परगांवांत एक बरें काम दुबायन मेळचे खातीर ताणें मागोवंक सांगला त्या भयणी खातीर आमी विशेश तरान मागया एका भुरग्याक CA फावंडेशन एग्जाम बरें करून बरोवंक बरयल्या बरें रिजल्ट येवचे खातीर मागोवंक सांगला त्या बाबा खातीर आमी मागया एका ल्हान भयणीन ताच्या पोटांत आसले सिस्ट गूण जावच्या बरी भलायकी ह्या भयणी मेळचे खातीर मागोवंक सांगला ताचे खातीर आमी मागया जॉयस म्हणल्यार आमच्या भयणीन दुबय ताका एक बरें काम फावो जावचे खातीर मागोवंक सांगला ह्या भयणी खातीर मागया तशेंच हिल्डा मेंडोन्सा हेविना डेसा विविना तांचकाय एक बरें काम दुबयन फावो जावचे खातीर ह्या भावंडांनी मागोवंक सांगला तांचे खातीर आमी मागया जेरोम डी सिल्वा 80 वर्सांचो कॅन्सर पेशंट कॅन्सर पिडेक वळख जावन कश्टाता ताकाय भलायकी बरेपण मेळचे खातीर मागया आमी 18 म्हयन्याचें एक भुरगें चलोवंक कश्टाता चलोवंक जायना ह्या भुरग्या खातीर मागोवंक सांगला ताचे खातीर आमी विशेश तरान मागया विल्मा म्हळ्यार एका भयणीक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर तिचो दादलो स्टॅन्ली ताकाय बरी भलायकी मेळचे खातीर बरेपण लाभचें आनी तांचो भुरगो शॉन ताकाय शिकोवंक बरी करपा भलायकी बरेपण मेळचे खातीर ह्या सगळ्या कुटुंबा खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू तशेंच श्वेतल म्हळ्यार एका भयणीक आज एक ऑपरेशन आसा गॉल ब्लॅडरांत स्टोन आसा ते काडूंक आसा तशेंच ताचें MRI केलां ताच्या तकलेन ट्युमर आसा एक सगळें गूण जावच्या ऑपरेशन बऱ्यान जावच्या बरी भलायकी ह्या भयणीक मेळचे खातीर आज आमी विशेश तरान मागोवंक सांगला त्या भयणी खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू आनी एक भयण हांगासर आयिल्ली मानसीक तरान ती कश्टाता दाक्तरांचे वखद आसा जीवघात करया म्हणले चिन्मा निरंतर तिच्या कुडींत दोस्तात ह्या भयणीक सुडका मेळचे खातीर बरी भलायकी लाभचे खातीर सुमयान ताच्या मोगान तिका सांबाळचे खातीर ह्या भयणी खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू अशें 7 जाणां हांगासर मागोवंक सांगतात मस्त जाणां म्हजे लागीं वैयक्तीक तरान जायत्या जाणांनी मागोवंक सांगलां तांचे सकड ते सवां ह्या घडये हांव व्हडा पातयेनीन उबान दिताना तुमच्या काल समनान कितें ते सवां मागणी घेवन ह्या पवित्र थळार आसात ही सकड ह्या घडये आमी उबान दिवन मागया मोगाचें न्हू अरदान तुका सुमयान जेसू अरदान तुका सुमयान अरदान तुका सुमयान जेसू अरदान तुका सुमयान जेसू अरदान तुका सुमयान जेसू अरदान तुका सुमयान वंदन तुका सुमयान जेसू महिमा तुका सुमयान जेसू नमान तुका सुमयान जेसू फोगळाप तुका सुमयान जेसू प्रणिपात तुका सुमयान जेसू स्तुती तुका सुमयान जेसू जय जय तुका सुमयान जेसू हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया मंगळा जेसू वडापातीन परत या पवित्र थळार ही भाव भयणी आसात या माध्यमा मारी पात गावातावन परगावातावन या नवेनांत आराधनान वांटेली जाता सोमिया जेजू वडापातीन संजूद तात देवाच्या मजत मागतात ताजे मारी पात ती सक्कड मागणी तुझ्या पायांतळा समर्पण करतात या सक्कड भावनांक या घडी हांव तुझ्या पायांतळा उभान देता हरी एकल्याचे तुझी नदर घाल तुझे काकोलत वाळय तुझी बेसावानांचे जिवितान वाळय बरी भलायकी बरेपण तांकां दी एक बरी सैरीक एक बरें काम तांकां फावो कर तुझी सकत करपा तांचे जिवितान वाळय सक्कड वाईट विघ्न अवघडांतले तांकां सुटका दी पिडे शिडेंतले सुटका दी बरी भलायकी तांकां दी एक बरो फुडार एक बरें जिवीत दी भुरग्या बाळांचे तुझे आशिर्वाद आवत नवीन शिकपा वरा सुरवात करतना बरें शिकोवंक मतीक उजवाड करपा दी जानवायचे देणे गिन्यान तांकां दी तांचेर हरी एकल्याचे तुझे आशिर्वाद आवत या पवित्र थळार आज जमलेल्या विविध माध्यमा मारीपात गावातान परगावातान या आराधनान नवेनान वांटेली जावच्या हरी एक भावना तुझे ते उभाताना हरी एकले तुझे आशीर्वाद आहोत तुझी मजत वाळय कृपा वाळय तुझेर पाती येऊन तुझ्या साकरा साजूद तात देवाचेर पाती येऊन ताच्या मुखांतर विनंती करता नम्रतेन मागता तुझी पदवी महिमा दाखय आज आपण अद्भुत आईच्या दिसा हांगासर गावांतच्या परगावांत मागच्या त्या भावनांच्या जिवितान जावं दे बरेपणांच्या जिवितान वाळून दी सोमिया तुझी काकुलत दाखय तुझी महिमा परजळून दे तुझी सकत कृपा वाळय सोमिया touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus we adore you Lord Jesus we thank you we glorify your name Lord Jesus touch them heal them bless them anoint them may your mighty power flow Jesus apor सोमिया Jesus apor सोमिया गुण कर आशीर्वादित कर बेसावानी बर कृपेन बर सोमिया तुझी सकत मजत वाळय सोमिया bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them या सगळ्या कुटुंबाक आशीर्वादित कर सोमिया आशीर्वादित त्या कुटुंबान ओढले वारे बदल सगळे तू थांबई सोमिया त्या कुटुंबाक बेसावानी बस सोमिया आशीर्वादाने बोध आशीर्वादाने bless them touch them heal them Lord Jesus may your mighty power flow Jesus nothing is impossible to you Jesus we trust in you we believe you Jesus touch them Jesus touch them Lord Jesus heal them Lord hallelujah 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 दिंबी घालिया म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळोंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस जावं दे हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायतावन हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोवस दिवचे खेरी देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे खांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोटसान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माईपासी नांवां की तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसून वर हांवें वडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सोमिया जेजूचे महिमे वंदना तुझ्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडी भर दोळे धांपिया हे पवित्र थळार जायते बरेपण वालता प्रत्येक जावन मतीक समाधान मेळटा संतोष मेळटा आत्मीक दादोसकाय आमकां लाभता मोगाच्यान सोमिया सांगता वेळ करचेताना सोमी आमकां हरी एकल्याक आपडटा तसो निरंतर सांगात दिता प्रत्येक जावन सांजूद तात देवा मारी पातो आमकां आपडटा त्या देखून ताका आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया एकल्याक बरें विसोन करूंक कृपा मेळ्ळल्या खातीर तो अर्गां दिता चौगांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात 8 जाणांक बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एक दोगांक आयर्लंड विजा प्रोसेसिंग बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात दोगांक विघ्न आनवरांतले राखोवन व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दितात 6 जाणांनी मागलो प्रत्येक उपकार तांकां लाभल्या खातीर ती अर्गां दितात या भोवना सांगता आमी मेळया मोगाचेनो आमच्या जिवितान जावच्या घडच्या अजापा अद्भुतां खातीर धनिया देवाक आमी अर्गां दिवया आमचें जिवीत एक वर्तें देणें वर्तें आजाप हर एक दीस सकाळीं उठता आमचें जिवीत चलता तें आनी एक आजाप मोगाचेनो आनी आमच्या दिसपट्या जिवितान जायतें बरेंपण आमच्या कुटुंबांत जायतें बरेंपण आसा सुमयेची आजापा वयर आजापा मोगाचेनो बरी भलायकी बरेंपण दिलां सगळ्या बरेंपणा खातीर तसो उपकार वाटोवन ताका आमी अर्गां दिवया हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू काळजान मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं विश्वासान मागया
सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा पिडेस जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयक आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा पिडेस ताची सेवकाच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा सक्कड पिडेस्तां ताळण्या आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा तुज्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाई दी आयक आमचे प्रार्थना येसुया सर्गींच्या बापा आयचे दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सत्य संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्तीकाच्या जिणयेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेल्यांचे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिली तुजी कुशी वयता ती सर त्या सवां तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावतें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूट कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत तूं नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया दयाळा बापा पावते जिनिये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दया दाखय तांकां बरी जिनिये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जियोचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतेल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमोत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा आमकां भुरग्याचें देणे दिल्या खातीर तुका अर्घ दितना आज ह्या सक्कड भुरग्यांक तुज्या पांयान तळ समर्पण करता ह्या भुरग्या बळांक बोळ भलायकी मतीक समाधान संतोष दी नवें शिकपा वरास सुरवात करता आसतना इस्कोलाक वचून पाटी येतना सक्कड वायटा विघ्ना अवघडांतले आपायांतले तांकां राख सांबाळ तांकां शिकची कृपा दी मतीक जाणवाय गिन्यान तुजे सकत तांच्या कुडींत मतींत वाळोवन दी आनी त्या स्पिरितान तांकां बरो म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा सक्कड आवय बापायचे तुजे नदर घाल आशिर्वाद आवत तांच्या तबेन तुवें दिल्ल्या त्या भुरग्यांची मोगान जतन करूंक तांकां भावार्थी शिकाप दिवंक संवसारी शिकाप दिवंक तांची जबाबदारी कितें आसा ती बरी करून पाळूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया मुरये पिडेस तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारनिये काकुदीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी बरोवश्या तुका आमिलो मारता आमी पदसेवेची बाळकां या तुकाच्या कोणात आसता आस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे तुजे सदैव पोग जेसू आमकां दाखय ये दाळे मोगळे दुलोबी अवंकारी मरिये मोगाचे न्हू आतां पिडेस्त भोवंडां खातीर विशेश तरान मागतना तुमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार मागा नाजाल्यार कोणाक पिडेस्तां खातीर मागोवंक जाय तांचे खातीर ह्या घडये विशेष तरान मागया मोगाचे तुमचे दोनी हात तुमच्या तकलेचेर दवरा ह्या घडये विशेष कृपेचो वेळ सुमयाचे विशेष गुणगरचे सकत कृपा तुमच्या कुडींत वालचे खातीर विशेष तरान ह्या घडये मागा त्रिएक देवाक आमी मान करतना त्रिएक देवाची देवा बापाची पुताची पवित्र आत्म्याची महिमा तुमच्या कुडींत परजलच्या खातीर ती सकत वालचे खातीर तुमच्या कुटुंबांत ती सकत कृपा वालचे खातीर आनी तुमी मागच्या त्या पिडेस्त भावंडांच्या कुडींत ती गुण करची सकत आजापा अद्भुतांचे सकत वालचे खातीर ह्या घडये आमी विशेष तरान मागया मोगाचे न्हू महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता क्रिस्त आमकां सुडका सोडवून दिवच्याक धाडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जाय घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गुण करूंक खुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमच्यो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संघश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकणीचे दाल दिश घाल तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकणली नितळ जावन पिडे शिडेंतली गुण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमयावर सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया दयाळ सुमया बोर तांच्या बुजोवन धरा तुजी मीत मेटातले दयाळ आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांच्या राखण बडवे सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सूख समजणी आनी मनाभेद पयस करून
एकामेका काळजंतावन बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सुमी सदांच तुजे सांगता राव. तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गां दिवं दीत. जो जियेता आनी राज करता सस्नाच्या सस्ना. सरस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासन आनी काकुळतीन वागोवं. दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरा पर्यंत आमचे संगता आसा. तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखलान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावून तुमचे राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे तें आसचें सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवीदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसो. आमी निबीर सराविया मोगाच्यान पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी आराधन करूंक वता. ते जेजूक आमचे मदें स्वागत करन गीत आमी गावया. आराधन आराधन स्वादे सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादे सक्रामेंता. भक्ती मोना कालत्या काळजा करता तुका नमन. भक्ती मोना खालत्या काळजा करता तुका नमन. करता तुका नमन. जिविताचो उंडो मोगाचो हे उंड्या रोपार सुमी आसा. आमकां मोगाचो आमच्या आत्म्याचो ग्रास जावन आमचे थंय तो आयलो. आत्मीक तरान ताणें आमकां पोसलें. आमच्या हरी एकल्याच्या काळजांत तो बिडार करन आसा. आमकां जिवी ताबेरनाकलां करलां ताणें आनी तसो जेजू आमच्या काळजा मनांत आयिल्लो. आमचो सुमी जिविताचो उंडो ह्या घडये ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा मोगाच्यानो. आमी त्या दुंपा बरी आमची स्तुती आराधन ह्या सुमया थंय उबारया. हो जिवी दिवचो उंडो आमचें रक्षण करचो उंडो आमकां भलायकी बरेपण दिवचो उंडो आमचें सर्वस्व हो उंडो म्हणलें वळखून घेवया. ह्या जिवी दिवच्या देवाक सुमयाक आमी आराधन करया, स्तुती करया, नमान करया. आमकां संपूर्ण तरान ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया मोगाचेनो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता. हे दिसा भोगच्या तुका आमी अत्रेता. आराधन आराधन स्वादे सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादे सक्रामेंता. भक्ती मोना खालत्या काळजा करता तुका नमन. भक्ती मोना
घालत्या काळजान करता तुका नामान करता तुका संसाराचो उजवाड मोगाचे न्हू आमच्या जिविताचो काळोख दवंडवचो म्हजें आनी तुजें जिवीत समाधानाचें करचो त्या देखून आमी म्हणटा सुमयाच्या हाजरपणाक येताना मोतीक समाधान मेळटा मोतीक संतोष लाभता ताचे सांगाता करचो तो वेळ निर्पळ न्हय वेस्ट न्हय तो वेळ आशिर्वादाचो तो वेळ कुरपेचो तो वेळ समाधानेन आमची खालसा मना भरचो मुगाळ भवन आनी भयणीनो तसो सुमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा आमच्या जिवाक उजवाड दिवचो आमच्या जिवितांतलो सक्कड काळोख जावंक बरो पिडा शिडा म्हणलो दूख बेजाराय म्हणलो कश्ट समस्या म्हणलो काळोख सगळें आमच्या कुडींत जावन पयस धांवडोवचो काम ना आनी कितें संगतीक देदेस्पर जाल्लो तो काळोख सगळो म्हज्या कुडींत जावन पयस करचो म्हजो धनी ह्या संवसाराचो उजवाड हरी एकल्याच्या जिविताक बरें केल्लो बरें करिस्त मुखार गेल्लो तसो सुमी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा ताचेर आमची पातयेनी भावार्थ आमी दवरया मोगाचें न्हू सगळें आमचें दूख आमची पिडा शिडा आमची बेजाराय आमचे समस्ये ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया म्हजें आनी तुमचें जिवीत त्या उजवाडान सर्गीच्या उजवाडान भर सक्कड तराचो काळोख म्हज्या कुडींत जावन म्हज्या मतींत जावन म्हज्या जिवितांत जावन पयस कर सुमया म्हणून त्या सुमया कडेन मागून त्या सुमयाक आमी आराधन करया नमान करया स्तुती करया तसो जिवीत दिवचो उंडो संवसाराचो उजवाड म्हणल्यार आमी वळखून घेवया संसाराचो उजवाड तूं काळो धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पाकोचो संसाराचो उजवाड तूं काळो धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पाकोचो तुका मेळो काशेता आत्मी सकला तुका मेळो काशेता आत्मीक सकत लालेता एक दिसा बोलू शांती आमी अत्रेकता आराधन आराधन स्वादे सक्रामेंता आराधन आराधन स्वादे सक्रामेंता भक्ती मोना खालत्या काळजान करता तुका नामान भक्ती मोना खालत्या काळजान करता तुका नामान करता तुका Hallelujah, 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 hallelujah. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ हालेलुया 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 मोगळा जेसो या घडये आमी सगळां तुजी भुरगीं तुज्या मोगाची तुज्या मोगा सरपटल्या आमकां संपूर्ण तरान तुज्या पांयांतळा समर्पण करता तूं जिविताचो उंडो ह्या संवसाराचो उजवाड म्हणल्यार आमी वळखून घेतलें सोमिया तुका आमी आराधन करता संपूर्ण शरणागत जाता तुमचो सर्वस्व आमच्या जिविताचो आमचो धनी आनी राय देव
म्हणल्यार आमी वळखून घेता आमचे सगळे जिवी तुका समर्पण करता सोमी हांव जेजू ह्या घडये ह्या आराधनान वांटेले जावच्या ह्या सगळ्या भावा भयणीक गांवांत तशें परगांवांत आसल्या ह्या विविध माध्यमां मारिपात ह्या आराधनान वांटेले जावच्या हर एकल्याक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता तुजी सकत मजत तांच्या जिवितान वाळय तुजी गोरपा वाळय सोमी हांव जेजू तुजेर पातयेनी आसा तांकां तुजेर विश्वास आसा तुका असाध्य म्हणलें खंयचेय ना म्हणलें ती पातयेतात आनी तूं जिवंत क्रिस्त एका निजा देव देवाचो पूत म्हणलें ते वळखून घेता तुजेर अखंड पातयेनी भावार्थ दवरता ताची मागणी मानून घे सोम्या ताचो भावार्थ पळय सोम्या आनी त्या प्रमाणे तांकां बरेपण दी सोम्या तुजी खुशी वयत तर सोम्या तांकां आपोर सोम्या गुण कर सोम्या तुजें बरेपण तांचे जिवितान वाळय सोम्या सोम्या तुका जावं आराधन महिमा नामान स्तुती आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळा मी बसया मगाच्यान एक घडी सगळ्या दोळे धांबिया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया एक घडी मौन आमी बसया मगाच्यान ह्या पवित्र थळार आमी आसाव आमचो सोमी आमचे मुखार आसा आमचो हर एकल्याचो मोग करचो आमकां हर एकल्याक वळखुचो सोमी आमचे मुखार आसा केदें व्हरतें बाग आमचें हर एकल्याचें मोगाचें न्हू हांगासर येवचें त्या सोमया मुखार बसचें तुवें दोळे धांपले जावंक पुरो पूण तो सोमी तुका पळयता तुका हर एकल्याक तुमकां पळयता तुमच्या नांवान तुका उलो मारता तुजें नांव ताका कळीत आसा हर एकल्याक तो वळखता तूं आमच्या जिविताचें सर्वस्व मोगाचें न्हू त्या देखून एक घडी ते जेजू कडेन उलोवया ते जेजूक तुमचें जिवीत समर्पण करा ते जेजूक तुमचें सुख दूख तुमच्या जिविताचें बरेपण वांटून घेया ते जेजूक तुमच्या जिविताचें कोडूपण कश्ट दूख पिडा शिडा समस्ये कितलेंय केल्यार पावना ती चिन्ना देदेस्पराची चिन्ना बेजारायची चिन्ना दुखाची चिन्ना सगळं ताच्या पांयां तळा समर्पण करा आनी सांगा तुजी खुशी वयतर म्हजेर नदर घाल म्हजेर काकुल तो वाळय म्हजी बिरमत पाव म्हाका पाव म्हणून ताजे कडेन मागा नाजाल्यार तुजी कृपा दी तुजी सकत म्हाका दी म्हाका बळवंत कर म्हण त्या सोमया कडेन एक घडी भर मागा मोगाचें न्हू तो स्वास तुमच्या भितर घातना जेजू म्हज्या सोमया म्हणा स्वास भायर येतना म्हजी काकूत कर म्हजी बिरमत पाव म्हूण त्या सोमया कडेन सांगा तेन्ना तो स्वास तुमच्या कुडी भितर घेतना जेजू म्हज्या सोमया म्हूण उलो मारा तो स्वास कुडींतल्यान भायर येतना म्हजी बिरमत पाव म्हजी काकूत पाव म्हणून एक घडी आमी करया मौन एक घडी भर आमी बसया आमकांत ताका आमी समर्पण करया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगचनो जेरमाया प्रवादी अध्याय 10 वाक्य 10 म्हणटा सर्वेस्वर खरो देव तो जिवंत देव आणि सस्नीक राय तेगुना म्हणजे तो खरो देव जिवंत देव मेल्लो देव नाही आणि गंगी पयस रान आणि गुड्यानी पर्वतांनी असतो देव नाही
आमचो देव जिवंत देव आमचे संगत आसचो आमकां हर एक लागी वळखूनचो आमचो देव तो जावन आसा इसाया प्रवादी अदे 40 वाक्य 31 त्यारेगो म्हणटा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें गारुडा बरी तांकां पाकाटे पडटले तीं धांवतलीं पूण थकची नांत तीं चलतलीं पूण दमची नांत पळया ताचेर पातयेनी दवरल्या ताचेर विश्वास दवरल्यांक नवें बळ नवें सकत मेळटली नवे पाकाटे पडटले आनी तीं धांवतलीं थकची नांत चलतलीं दमची नांत पळया देवाचेर पातयेनी दवरल्या सुमयाचेर विश्वास दवरल्या बळ तत्व जावन आसा देखून एक घडी उतरां म्हज्या सांगाता म्हणा सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें नव्यान बळ मेळटलें गारुडा परी तांकां पाकाटे फुलतले तांकां पाकाटे फुलतले तीं धांवतलीं पूण थकची नांत थकची नांत तीं चलतलीं पूण दमची नांत मोगाचें परत एवटी सुमयाचेर विश्वास दवरून आमचो उजवो हात आमच्या हृदयाचेर दवरया परत एवटी सांगता म्हणया सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें गारुडा परी तांकां पाकाटे फुलतले तीं धांवतलीं पूण थकची नांत तीं चलतलीं पूण दमची नांत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगा भावन आनी भयणीनो त्या देखून सुमयाक लागीं येताना सुमी आमचे बळ सकत तो आमचे सांगत आसतना आमकां कितें हाबे तरी देखून आयच्या वांजेलांत मिसा वेळार आमी आयकले सुमी कितें म्हणटा हांव वेतां हांव गेल्ल्या करीच तुमकां बरेंपण लाभचें ना हांव गेल्यार तुमकां बरेंपण लागतलें आनी सुमी गेल्ल्यान परत सर्गाक गेल्ल्यान आमकां सर्ग उक्तो जाला पवित्रोत्मा आमचेर आयला आनी ताचे चड जेजू आज एका जाग्याक सीमीत ना ते दळा ताच्या कुडींत तो आसतना इस्रायल आनी ताच्या बोवारीच्या गांवांनी आसलो पूण सर्गाक गेल्ल्या वरवीं तो पाटींग गेल्ल्या वरवीं आज सगळ्या संवसाराचो धणी सगळ्या संवसाराचो राय सगळ्या संवसाराचो देव सगळ्या मनशाकुळाचो सोडवणदार तो जावंक पावला आनी आज तो आमचे सांगात आसा मोगाचें न्हू आज आमचे सांगात आसा हर एका सुवातेर हर एका व्यक्ती कडेन हर एका जाग्या कडेन तो आसा मोगाचें न्हू हर एका कडेन हर एका सांगता तो सुमी आसा तरी देखून आमचें बळ सकत तो जावन आसा तरी देखून आमी खंतिस्त जावचें आमी दुखेस्त जावचें न्ही आमी पासकांची परसा पिडा शिडा आसा कश्ट आसा दूख आसा बेजाराय आसा पूण पातयेनी विश्वास ताचेर तरी देखून आमी समाधानान आसाचे ताचे कडेन आमी सांगाचे उलयचे मोगाचें न्हू तरी देखून तो नेहामिया प्रवादी अध्याय 8 वाक्य 10 म्हणटा आज खंतिस्त जायनाकात कित्याक सर्वेस्पराचो आनंदच तुमचें बळ आज खंतिस्त जायनाकात सर्वेस्पराचो आनंदच तुमचें बळ त्या देखून ताचे तावन येवचो तो संतोश आनंद आमचें बळ त्या देखून खंतिस्त जावन आमचें सगळें जिवीत आमी व्यर्थ करचें विबाड करचें न्ही कश्टांतलो मनीस कोणी ना दुखानांतलो मनीस कोणी ना पिडा शिडा समस्येनांतलो मनीस कोणी ना हर एकल्याक एक न्ही आनी एका तरान दूख पिडा शिडा कश्ट आसा मोगाचें पूण आमी खंतिस्त जावन रावचें न्ही ताचेर पातयेनी ताचो आनंद ताचो संतोश आमचो आनंद जायचे आमचो संतोश जायचे मोगाचें न्हू तरी देखून आमची जबाब कितें जायचें म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरतात पूण देव म्हज्या काळजाचें काडप आनी म्हजें दायज सदांकाल म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरतात देदेस्पो जाता करगता रडता पूण देव म्हज्या काळजाचें काडप आनी म्हजें दायज सदांकाल देव म्हजें काडप देव म्हजें दायज सदांकाल मोगाचें न्हू तरी देखून परत ही उतरां आमी सांगाता म्हणया म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरतात
म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विणटात पूण देव म्हज्या काळजाचें काडाप पूण देव म्हज्या काळजाचें खडाप आनी म्हजें दायज सदां काल. आनी म्हजें दायज सदांकाल. देव म्हज्या काळजाचें काडाप देव म्हज्या काळजाचें खडाप आनी म्हजें दायज सदां काल. आनी म्हजें दायज सदांकाल. देव म्हज्या काळजाचें काडाप देव म्हज्या काळजाचें खडाप आनी म्हजें दायज सदां काल. आनी म्हजें दायज सदांकाल. त्या देखून मोगाचें न्हू, असल्या देवा सारको देव खंयी मेळना. असलो देव मोग करता तसलो दुसरो मेळना. असल्या देवा सारको निरंतरी सांगात दिवचो दुसरो देव ना मोगाचें न्हू. जिवंत देव आमचे मोगार आसा. त्या देखून सगळां आमी गावया गीत निन्नंत देವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. त्या देवा सारको दुसरो देव ना. ह्या देवा बरी मोग करचो आनी एक देव ना. हें वळखून सुबीत उतरांनी विणलेलें हें गीत आमी सांगता बवार्तान पातयेनीन आमी गावया मोगाचें न्हू. सगळें आमी उबे रावया. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. आमच्या पातकांच्या वेळार आमी पातकांत कस्तो नासल्या वेळार आमकां मोग दिवन आमकां जीव दिवन राखल्लो बक्षाने दिल्लो मोगाचें. आजुनी आमी केदळा पातकांत सांबाळटा, वायट आमी आदारता, खोटेपण आदारता, ताच्या तावन आमी पयस वेता. त्या हर एका घडी आमकां सोदण्यार येता, आमचे खातीर राखण रावता, आमचे खातीर जीव दिता परत आनी परत आमकां नवें जिवीत दिवच्याक, आमच्या पाताक धुवन ताच्या रक्तांत नितळ करच्या खातीर, ताच्या मोगान आमकां भरच्या खातीर आमचो सुमी जेजू क्रिस्त. त्या देखून आमी कादाळय म्हणचे कुमसाराच्या साक्रामेंता मारिपाक आमकां धुवन नितळ करून हिमा प्रास व्हरतें धोवें करता तसलो सुमी आमचे मोगार आसा. मोगाचें न्हू, आमकां धवी निर्मळ करता तसलो सुमी आमचे मोगार आसा. त्या सुमयाक आराधन करया, नमान करया, ताचें वर्तेपण आमी वळखून घेवया. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. म्हज्या आनी तुज्या जिविता विशांत हर एक संगती ताका कळीत आसात मोगाचें न्हू. म्हज्या आनी तुज्या विशांत बरें चिंतचो देव, आमकां वायट अन्याय करूंक आशेवचो देव न्हय मोगाचें न्हू. आमकां खंय सुटका दिवं, आमकां बरें करूंक जाता, आमकां खंय रक्षण करूंक जाता, आमच्या संगाता खंय रावोंक जाता. हर एक घडी तुज्या आनी म्हज्या विशांत बरें चिंतचो
बरें आशेवचो म्हजो आनी तुजो देव म्हज्या आनी तुज्या जिविता विशयान हर एक संगती ताका कळीत आसात. खंयचेय संगती ताचेर हांव लिपोवन पोटी मारूंक जायना मोगाचें न्हू. म्हजें सगळें जिवीत ताच्या मोगार आसा. आमचें जिवीत असो आरसो तो जावन आसा. असलो देव आमच्या मोगार आसा. हे सुमयाक आराधन करया, स्तुती करया मोगाचें न्हू. आमचें सगळें जिवीत प्रत्येक जावन आमचें अस्कतगाय, आमचें उणेपण, आमचें खोटेपण सगळें ताच्या मुखार आमी दवरया. आमकां बक्षी नितळ कर. म्हजें जिवीत तुका सगळें कळीत आसा. तुजें तान हांवें लिपोवचें कितेंच ना म्हूण ताका सांगया आनी ताका स्तुती करया, आराधन करया. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಯೇಸುವೇ ನಿಲ್ಲದೆ ಯೇಸುವೇ. ಜೀಸಸ್ touch, bless, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. touch Jesus. We believe you, Lord Jesus. We trust in you. You are a wonderful God. You are a mighty, powerful God, Jesus. We accept you, Lord Jesus. You are a wonderful God. You are mighty, powerful God, Jesus. Touch, heal, bless. May your mighty power flow, Jesus. May your mighty power flow. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया 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 हालेलुया. सुमिया जेसू आपण सुमिया या घडी तो वर्तो बळवून देव तुझे बरी दुसरो देव नाम नमे तुझे वर्णन केले ओळखून घेतले तर तुझी सकत तुझे पदवी वाळई तुझ्या कोर्ट करा म्हणल्या प्रमाणे म्हाका खुशी आसा नितळ जा म्हणल्या प्रमाणे सुमिया तू खुशी वर सुमिया तू खुशी वर तू खुशी वर सगळ्यांक बरें करू सगळ्यांक आपडोंक सुमिया तू खुशी वर तुवें खुशी वेल्या सगळ संगती साध्य सुमिया हर एक संगती साध्य तुवें खुशी वर जाय सुमिया तुझी खुशी वर सुमिया हर एक ते खुशी वर सुमिया आमी अस्कर पातकी वय सुमिया जाल्यार तुझे उदार मन तुझी काकूल तुझी खुशी आमचे ते वाळून दी सुमिया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. वी adore you Lord Jesus. We glorify your name Lord Jesus. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी बसया मोगाचें न्हू. हाचे पयले वाचाप आमी आयकले मोगाचें न्हू. पद्रपावनी त्या विशयांत थोड्यो संगती आमकां सांगल्यो मोगाचें न्हू. पाऊल आनी सिलास बंद हेडेंत त्या भितरल्या कुडांत आसले मोगाचें न्हू. पूण तांचे लागीं आसलें एकच हातेर देवाची स्तुती गावचें देवाक आराधन वगळाप करचें. ते जिवंत क्रिस्ताक जेजूक तांणी स्तुती केली मोगाचें न्हू. निरंतर हरगां होगळाप केली आनी त्या देखून थंयसर आजाप घडलें अद्भुत घडलें. घडघडो जगलांनी थंयसर उदेलें भुंय कामणी थंयसर जाली बंदडीची दारां उक्तीं जालीं सांकळी पांयांक आसल्ल्यो जावं बरो मोठ्यो मोठ्या सांकळींनी तांकां बांदून घालें सकड तुटोवन पडल्यो मोगाचें न्हू. आनी पावलो आनी सिलासाक थंयसर सुडका मेळ्ळी. तांकां धाव्येत आसलें पूण तो धांवनान पूण हें कदाळा घडल्लें हें घडल्लें केदाळा ते आराधन स्तुती करनासल्लें केदाळा ते गितां गावन आसल्लें मोगाचें न्हू. आनी त्या घडये थंयसर आजाप अद्भुत घडलें मोगाचें न्हू. पर्णसोल्ल्याक आमी गेल्यार दनियेलाचो पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 1 तावन वाचलें जाल्यार ते तेग तरणाटे शाद्राक अबेदनागो आनी मेशक हे तेग तरणाटे मोगाचें न्हू. ह्या तेग तरणाट्यांक नेबुकदनेझरान ती भांगराची
ती मूर्ती गेली आराधन करूंक सांगलें पूण तांणी एका निजा देवा भायर कोणायकी आराधन करिना ते दृढ रावले आनी तारीकून तांकां उज्याच्या आकट्यांत उडयल्लें आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा त्या दिसा आकटें सदां उण करचें की सडीत मापान 3-4 वांट्यांनी सडीत तापयल्लें आनी तसल्या आकट्यांत उज्याच्या आकट्यांत ह्या तेगां तरणाट्यांक उडयल्लें मोगाचें न्हू तांणी थंयसर करपाचें बाजाजय मोराजय म्हणल्या खातीर शिक्षा जावन तांकां उडयल्लें पूण हे तरणाटे मोरच्या बदलाक उजार गोवंक लागले मोगाचें न्हू कित्याक तांच्या तोंडान जावन एका निजा देवाची स्तुती आराधन महिमा होगळाप ते गावन आसले मोगाचें न्हू आनी तवळ नेबुकद्नेझर राय वाक्य 91 अध्याय 3 वाक्य 91 आमकां अशें म्हणटा ते गायन करतले अशें आयकून आनी ते जिवंत आसा तें पळोवन नेबुकद्नेझर राय तटक्क जालो आनी तो वेगी वेगी उठलो ताणें आपल्या मंत्रींक म्हळें आमी त्या मनशांक बांदून उज्यांत उडयलें न्ही पूण म्हाका 6 जण मेकळे दिसतात ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना आनी सौतो देवाच्या पुता बरी दिसता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाचें पळया स्तुती गायतना आराधन करतना उजार उलपोवन आणते ताच्या बदलाक ते बदलांक सोग आनी सौ तो मनशा पुता बरी देवाच्या पुता बरी तो दिसतलो मोगाचें आनी तसो ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान आसा मोगाचें देखून एक उडास दवरा आमच्याय दिसपत्या जिवितांत पिडा शिडा म्हणल्यार त्या उज्याच्या आकट्यांत खरपातना लसतना कश्ट म्हणल्यार त्या आकट्यांत आमी बसतना समस्ये दुबळिकाय म्हणल्यार त्या उज्याच्या आकट्यांत आमी लोळतना मोगाचें आमी एकसुरीनी तो आमच्या सांगात आसा आमच्या बगलेक तो आसा तोच्या पवित्र हातांनी आमकां तो उखोलन धरता खंयच्याय संगतीक आमी लासान अशें आमी बाजान अशें करपान अशें आमची जतन करचो सुमी आमच्या सांगात आसा मोगाचें न्हू त्या देखून हर एक पोटी आमी कश्टातना दुखान आसतना बेजाराय आसतना आमच्या तोंडान जावन कांतारां भायर यायची आमी कांतारां गायचे मोगाचें न्हू खंयची आमकां गत्त आसात स्तुती करचें आराधन करचें ती कांतारां आमी गावन आसाचे आमचे मोत आमी डायवर्ट करीचे आनी सोम्यातय आमी उबारेचे आनी तो वळू आज्यापा अद्भुत आमच्या जिवितांत करतात पिडा शिडा आमचे जावन पयस वेता मोगाचें न्हू बरेंपण आमच्या जिवितांत आमच्या कुडींत वालता हें सत जावन आसा त्या देखून तुमी पळया हर एका रितीरे वेळार आराधना वेळार नोवेना वेळार आमी जायती स्तुती आराधन गायतना हात वयर करून मागता आसतना तोंटे समेत उठोवन चलतात आनी कितें बरेंपण घडटा आज जपां अद्भुतां घडलें आमी पळयलां मोगाचें न्हू जर तर हें नवें न्ही हें पवित्र पुस्तकांत आसा देवाची स्तुती करतना आराधन करतना त्या देखून दावीद राय देवाक डान्स करून गायनांनी थंयसर स्तुती आराधन करतलो देवा मुखार आपणाची मागणी थेसांवां त्या मारी उबान दितलो मोगाचें न्हू त्या देखून आमच्याय जिवितांत हर एक पटी म्हजें आनी तुमचें जिवीत निरंतरी देवाचें स्तुती गायन जालें जाल्यार जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत घडटा तर ह्या जिवंत देवाक सोम्याक ह्या घडये आमी सगळ्यां उबे रावन स्तुती करया आराधन करया गीत आमी गावया त्याच उतरांनी पौल आनी सिलासान कशें स्तुती अर्गां दिली त्याच उतरांनी विणलेलें मेशक शद्रक अबेदनोगोन कशें आराधन स्तुती दिली त्याच उतरांनी विणलेलें हें गीत आमी गावया आमी निरंतरी मोगाचें न्हू ह्या घडये पातयेनीन बाबरतान आमची सगळी पिडा शिडा कश्ट दूख बेजराय समस्या तेच्या पांयान तळा समर्पण कर आमी स्तुती करया एका ताळ्यान एका मनान एका बावर्तान आमी स्तुती करया आमच्या जिवितान आज्यापा अद्भुतां भलायकी बरेंपण वालतेलें पातयेनीन करया दुबाव नाका पातयेनीन तर हें गीत आमी गावया तो पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तो पवित्र देव हें गीत आमी गावया ताळयो आमी पेटया संतोशान आमी गावया मोगाचें तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तू पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तो पवित्र देव पवित्र देव तो पवित्र देव पवित्र देव पवित्र देव हालेलुया
आनी सिलासाक बंधन ते सुटयले पावलाक आनी सिलासाक बंधन सुटयले बंधन स्तुती करताना सोडवून दिवन तूं आयलो बंधन स्तुती करताना सोडवून दिवन तूं आयलो देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोचो पवित्र देव पवित्र देव तो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोचो पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 शद्रक मेशक अबेदnego भुजान ते राखले शद्रक मेशक अबेदnego भुजान ते राखले पूजा स्तुती करताना थंडवारे ते भरले पूजा स्तुती करताना थंडवारे ते भरले देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोचो पवित्र देव पवित्र देव तो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोचो पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 मुगळांची जो या घडये या भाव बहिणींनी त्यांचे कष्ट दुःख बेजराय पिडा शिडा समस्ये तांकां सगळे दोस्ता कितें हर एक तुज्या पांयांतळा समर्पण केला सोम्या कितेंय बंदपास आसा जाल्यार कितेंय बंदपास जाल्यार सगळे बंदपास सोडय सुटका सोडवून सगळे तरेच्या वायट सत्यतावन वायट पिडे शिडेतावन सगळे तावन तांकां सुटका सोडवून ती तुजी पदवी तुजी महिमा या घडये दाखय सोम्या कित्याक तुजे तावन सुटका सोडवून या भाव भयणी तुजी स्तुती आराधन महिमा तुका केलें सोम्या सगळे तरेच्या बंदपासांतले सगळे तरेच्या बंदपासांतले तांकां सुटका दी सोम्या तुजी पदवी तुजी सकट वाळय सोम्या हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सकड आमी बसया मोगाचे न्हू आयच्या पयल्या वचपाचेर त्या जैलाच्या अधिकाऱ्याने बंदिवानाच्या त्या अधिकाऱ्याने दरवटे सगळे उगडलेले पळोवन जीवघात करूंक चिंतले तवळ पावलो कितें म्हणटा जीवघात करनाका आमी हांगाच आसांव आमी खंय धांवून हांव आनी तवळो तो विस्मीत पावता आनी ताणें विचारलेलें सवाल मनेस्तानो तर बचाव जायचे जाल्यार आमी कितें करी जाय बचाव जायचे जाल्यार आमी कितें करी जाय आनी तवळो पावलो ताका सांगलें जेजू क्रिस्ताचेर सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवर
तवल तूं बचाव जातलोय सगळें तुजें घराणें बचाव जातलें मोगाचें पळया हांव एकलो सोमयाचेर पातयेंनी बावार्थ दवरल्या वेळार म्हज्या बावार्थाक लागून हांव एकलो मात्र न्ही म्हजें सगळें कुटामी बचाव जाता मोगाचें म्हजे सगळे वाडो बचाव जाता म्हजे सगळे बिरगस कुटाम बचाव जाता म्हज्या बावार्था वरवीं मोगाचें म्हज्या बावार्थाक लागून आनी हांवें बावार्थ दवरल्या वरी हेरांक बरेंपण मेळटा मोगाचें हें सत जावन आसा त्या देखून आमचो बावार्थ अखंड आमचे पातयेंनी अखंड सोमया जेजूचेर आसा जाय मोगाचें हें गरजेचें मोगाचें म्हाका उडास येता एक स्त्री अक्रिस्तांव दादल्या लागीं लग्न जाल्ली 16 वर्सांचें लग्न जी येयली आनी तो दादलो पिडेक वळख जावन अवचित्त मरण पावलो ही स्त्री हांव हे फावटी उलयतना म्हणाली फादर हांव पातयेतां म्हजो दादलो सर्गार आसा जेजू सांगात आसा कित्याक ताणें पवित्र स्नान काणगोण जावंक बरो पूण तो म्हज्या सांगाता इगर्जेक येतलो म्हज्या सांगाता मागतलो जेजूचेर ताका पातयेंनी आसली विश्वास ताका आसलो म्हणाली मोगाचें पळया तिचो भावार्थ असलो अखंड भावार्थ पातयेंनी आमचें तें आसूंक जाय मोगाचें हर एक फावटी आनी त्या भावार्थान आमी मागोवंक जाय त्या भावार्थान आमी ताका लागोंक सोंक जाय मोगाचें थोडे फुडें आमचो भावार्थ अस्कत भावार्थ मोगाचें उणो भावार्थ जेजू दर्यांतल्यान पयन करून येतना माते वसवांजेल अध्याय 8 वाक्य 23 वाचता वारें वादळ उठलें जेजू न्हिदलो शीस खाऊ जेले भियेले आमी मरता बुडता धांवले ताच्या कडेन उठयलें ताका तूं खबरेर नाय आमी मरता बुडता जेजून सगळें शांत प्रशांत केलें आनी जेजून म्हणलें उतरां कित्याक तुमी इतले भिजूड कित्याक तुमचो भावार्थ उणो भावार्थ कित्याक इतले भिजूड तुमी इतले भिजूड कित्याक कितलो उणो भावार्थ तुमचो मोगाचें थोडे फावटी आमी आमचो उणो अस्कत भावार्थ दाखयला कश्टा वेळार पिडेशिड्या वेळार आमी दुबावल्या अस्कत भावार्थ तेका सगळां ह्या घडये दोळे धांपया दिबी घालया मोगाचें सगळ्यां दिबी घालून दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया आमचो भावार्थ थीर कर म्हूण मागया अस्कत भावार्थ दाखयलेल्या खातीर आमकां बक्षी नितळ कर म्हूण त्या जेजू कडेन ह्या घडये मागया मोगाचें हें पवित्र उदक आमच्या शेणातना सोमया तुज्या रक्ताचे झरी ह्या थेंब्या मारिपात ह्या पवित्र उदकाच्या थेंब्या मारिपात आमच्या कुडीन आमच्या जिवितान वाळय आमच्या पाताक धुवन नितळ कर आमचो अस्कत भावार्थ धुवन नितळ कर म्हूण मागया आमकां थीर कर भावार्थांत अखंड कर दृढ भावार्थ तुजे दोन जीव कुरपा दी म्हूण त्या सोमया कडेन आमी मागया ह्या थेंब्या मारिपात ह्या पवित्र उदकाच्या थेंब्या मारिपात सोमयाचें रगत अमोलीक रगत आमच्या कुडीन वालता म्हूण आमी पातयेवया मोगाचें आमकां तें धुवन नितळ करता म्हूण आमी पातयवया आनी आमचो भावार्थ दृढ करूंक आमकां आदार दिता म्हूण आमी मागया आनी ती कुरपा आमी मागून घेवया तुझो रक्ताच्यो झरी कलवारी कुर्सावेरी पातकाच्या कोंडात आसलेल्या म्हाका धुवन नितळ संपूर्ण करी तुझो रक्ताच्यो झरी पातक मुझे वाढत वाढत गेले तुझी कृपा सडत सडत गेली मुझ्या पातका काती तू कुर्सार मेल तुझेर पडलेल्या कॅस्ती वरवीं म्हाका जिवीत तुवें दिले ना फावो म्हाका पवित्र रक्तान तुज्या तारण म्हाका लाभयले Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आता मी भुरग्यां खातीर विशेष तरान मागता तेन्ना म्हजी एक भुरगीं सगळ्यां मुखार येयची तांचे सांगता आवय बापाय येयचे भुरग्यांनी दिमी घालची आवय बापायनी तांच्या फाटल्यान रावन तुमचे हात तांच्या माथ्यार वा कांद्याचे दवरून तुमी भुरग्यां खातीर मागचे हांव मागतना
आमी पवित्र आत्म्यान मजर मागता तुमी मोदें मात्र हांगासर शुटींग जाता त्या देखून मात्र मोदें आड करचें नाका दोनीय कुशीन येणी मुखार येवं त्या देखून आवय बापूय आसा जाल्यार भुरगीं आसा जाल्यार सगळ्या मुखार या तुमच्या भुरग्यांक सांगता भुरग्यांनी दिमी घालची आवय बापायनी तुमचे दोनीय हात भुरग्यांच्या खांद्यार दवरून भुरग्यां खातीर मागचे हें नवें शिकपा वरास सुरवात करूंक वेतात ह्या भुरग्यां खातीर आमी मागया बळ भलायकी बरेंपण तांकां लाभचें कर पयलीं आयलीं वयर या मुखार या भुरगीं ह्या कुशी सायडीक येवया इल्लेशें त्या देखून आवय बापाय भुरगीं कोण दोगांय आसात तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या मुखल्यान दिमी घालून दी तुमी फाटल्यान आवय बापाय फाटल्यान उबे रावा ह्या कुशी त्या कुशी वयर या सकयल रावयेत कांय मोदें मातयेक दिमी घालनाकात मदलो जागो सोन इल्लेशें आवय बापाय तुमच्या भुरग्यांच्या खांद्यार वा तकलेचेर हात दवरा भुरगीं दोळे धांपा सकडा ऑल द चिल्ड्रन वील क्लोज देर आयज वी आर गोईंग टू प्रे फॉर यू आवय बापाय दोगांय आसा तर दोगांय सांगात रावा तुमच्या भुरग्यांक सांगात कांय जायना तुमची भुरगीं देवान तुमकां दिल्लें दिरवें तें त्या भुरग्यां खातीर मागा ह्या घडये तुमी तांचेर हात दवरून मागोवंक जाय आमी मात न्ही तेन्ना तुमी मागा पत्नीन बवरतान मागा ह्या घडये विशेश तरान मागा सगळ्यां दोळे आमी उरली फाटल्यान आसले आमी सगळ्या उबे रावया मोगाच्यान तुमचो उस्वात ह्या भुरग्यांक दी ह्या वडिलांक दी जर तर तुमच्या कुटुंबांतली भुरगीं हांगासर येवनात भुरगीं आसात तांचोय उडास काडा खंय सर आसा थंय तांचे खातीर मागया सगळ्यां दोळे दमा सगळ्यां दोळे दमन मागा खंय पळोवचें नाका कोणायक पळोवचें नाका सक्रामेंतांतलो जेजू तुमकां पळयता आनी प्रत्येक जण ह्या भुरग्यांक तो विशेष आशिर्वाद बेसावून दिता भुरगीं जेजूक मोगाची त्या देखून जेजून म्हणलें ल्हान भुरग्यांक म्हजे सशी येवंक सोडा तांकां हाड येनाकात त्या देखून भुरगीं आवय बापाय सांगता तुमी लागीं आयल्यात आवय बापाय न्हू तुमचो उजवात वा भुरग्यांच्या तकलेचेर आसा त्या देखून त्या भुरग्यां खातीर मागा तुका आवय बापाय जावचें देणें मेळ्ळां त्या भुरग्यां वरवीं त्या देखून त्या भुरग्यां खातीर मागा त्या भुरग्याचें दिरवें देणें देवान तुमकां दिलां त्या भुरग्यांक आमी शिराप मागचो वायट मागचें न्ही त्या देखून ह्या घडये त्या भुरग्यां खातीर आमी बरें मागोवंक जाय मुखलें सगळें शिकपा वरास आशिर्वादान भरलेलें जावंक जाय तांचें त्या देखून मुखलें सगळें जिवीत तांचें बरें जावंक जाय त्या देखून त्या भुरग्यां खातीर मागा कितेंय दूख आसा बेजाराय त्या भुरग्यां वरवीं तुमच्या काल जमानांत आसा ती सोडा विसरा ती तुमचीच भुरगीं तुमकां देवान दिल्लें दिरवें त्या देखून त्या भुरग्यां खातीर मागा खालसंतान बावरतान पातयेनी त्या भुरग्यां खातीर मागा आनी भुरगीं सगळ्यां ऑल द चिल्ड्रन नाव यू आर गोईंग टू प्रे फॉर युअर पॅरंट्स सगळ्या भुरग्यांनी तुमच्या पप्पा मम्मी खातीर मागा तुमी इस्कॉलाक वेतात इस्कॉलाची इतलें फीज आसा बूक ताजे उपरांत इस्कॉलाक वचोंक पाटयोंक जेवण हे सगळें तुमचे पप्पा मम्मी वेळा प्रमाणे तुमकां दितात तुमचे खातीर ती कितलीं कश्ट काडटात रडटात वळवळटात त्या देखून पप्पा मम्मी खातीर मागा ऑल द चिल्ड्रन वील प्रे फॉर युअर पॅरंट्स एट दीस मोमेंट तुमच्या पप्पा मम्मी खातीर मागा तुमकां शिकप तुमच्या टिचरां खातीर मागा कोणी तुमकां उडास येता तांचे खातीर मागा स्पेशली प्रे फॉर युअर पॅरंट भुरग्यांनी सगळ्यांनी पप्पा मम्मी खातीर मागचें आनी पप्पा मम्मीनी सगळ्यांनी जी कोण आवय बापाय आसात हांगासर तुमची भुरगीं ना जाल्यार परगांवांत खंय आसा त्या भुरग्यां खातीर मागा आनी ह्या घडये आमी पवित्र आत्म्या उलो मारता पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायतना पवित्र आत्मो तुमचेर हर एकल्याचें देवन तुमकां अभिशेक करच्या कित्याक जेजून आयच्या वांजेलान आमकां दिल्लें वर्तें देणें मजतदार ताणें सर्गा वचून दिल्लो पवित्र आत्मो आमच्या सांगात आसूं आमकां मुखल्यान फाटल्यान आमकां वाट व्हरूंक फाटल्यान राखण करूंक बगलांनी संरक्षण दिवन वयर रावन आमकां निरंतरी राखण दिवन आशिर्वादीन भरच्या सोमयान दिल्लें वर्तें देणें पवित्र आत्मो आनी त्या देखून त्या पवित्र आत्म्याचें येणें देणें ह्या घडये तुमचेर हर एकल्याचें जावचे खातीर मागा मागा आयच्या किर्तनान आयच्या मिसाच्या किर्तना वेळार आमी म्हणलें तुजो उजवात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा तो देव तसो उजवात जर आमकां राखता आमी उजवात विस्तारून धरला आसता आमी एकामेका खातीर मागया देव आमकां तसो उजवात्यान राखता आमी ह्या उजवात्यान एकामेका खातीर मागया निरंतर देवाचें बेसांव वालच्या खातीर प्रत्येक जण ह्या भुरग्या बाळाच्या जिवितान वालच्या तांचे मुखलें शिकपा वरास देवाच्या बेसांवांनी भरलेलें जावच्या इस्कॉला वचून फाटी येतना सकट वायटा विघ्न अवघडांतले आपायंतले सोमयान तांकां राखच्या खातीर शिकोवंक जानवाई गिन्यान उजवाड तांच्या मती दिवच्या खातीर हर एक दीस तांचें शिकप बरें करून करपा मेळच्या खातीर ह्या भुरग्यां खातीर निरंतर आमी मागा आवय बापाय तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा भुरग्यां पप्पा मम्मी खातीर मागा पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये हर एका भुरग्यांक तुज्या सत्तेन कृपेन भर अभिषेक कर ये पवित्र आत्म्या तुका जेजून आमकां बसयल्लो जेजून आमकां दिल्लें वर्तें देणें तूं पवित्र आत्म्या तरी ये ह्या घडये ह्या भुरग्यांच्या खाल जमानांनी देव बर
ताची जिवीत तो पवित्र कर, नंदन कर, आशीर्वादानी कर. ये पवित्र आत्मा ये हर एक दिसा तांचे सांगता मोकल्यान वाट वरूंक राव, तांच्या फाटल्यान जतन करूंक राव, तांच्या बगलांक संरक्षण दिवंक राख, रक्षण दिवंक राख. वयर रावन तांकां आशीर्वादानी भरच्याक पवित्र आत्म्या ये तो पवित्र देव जावन पवित्र आत्म्या ये या सकट भुरग्यांक अभिषेक कर, तुज्या कृपेन भर, बळ भलायकी तांकां दी, मोतीक समाधान संतोष दी, ताचे शिका बरेंगन शिको कृपा दी. पवित्र आत्म्या ये तुझ्या देण्यानी कृपे देण्यानी तांकां भर, प्रत्येक जावन तुझे देणे जाणवायचे देणे गिन्यान ह्या फळांनी तांकां भर. पवित्र आत्म्या ये come Holy Spirit, anoint them, touch them, heal them, bless them. पवित्र आत्म्या ये हर एकल्याक anoint कर, हर एकल्याक पड. पवित्र आत्म्या ये come Holy Spirit, Jesus, pour out your spirit, Jesus, pour out your spirit on these children, on these parents. हर एक आवो बापायचेर भुरग्यांचेर सुमिया धाड तुझ्या आत्म्या, तांची जबाबदारी पाळून तांकां करपा दी, मदीं उस्वार मेळच्या खातीर तांची शिका बरेंगन करच्या करपा मेळच्या. come Holy Spirit, come anoint them, come Urzvar tuzo fagoke, mujhe taito jiyevge. Hallelujah, 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 shal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 a, shalalalalalalalala, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 थंयच रावा. पयलीं आमी तुमकां एनॉयंट करता, तेला येता. तुमी तेलावणी जाल्ल्यानंतर तुमच्या जाग्याक वयचे, उरल्या उपरांत मागीर आमी तेला येता. त्या वेळार आमी परत पवित्र आत्म्याक गावया, पवित्र आत्म्याची मजत करपा आमी मागोवन घेवया ह्या घडये परान. पवित्र आत्म्या देवोन ये, मुझे तैतो रावोगे, उज्वार तुझो फाकोगे, मुझे तैतो जीवगी. पवित्र आत्म्या देवोन ये, मुझे तैतो रावोगे, उज्वार तुझो फाकोगे, मुझे तैतो जीवगी. संसार पात का कोर्ताना, आत्म्यांची शिक, देवसार पात का नारताना, साता सोदू शिक. पवित्र आत्म्या देवोनिये, मुझे तैतो रावोगे, उज्वार तुझो फाकोगे, मुझे तैतो जीवगी. पवित्र आत्म्या देवोनिये, मुझे तैतो रावोगे, उज्वार तुझो फाकोगे, मुझे तैतो जीवगी.
चिंतूंक शिकय पवित्रात्म्या देवोन म्हजे थंय तूं रावोंक उजवाड तुजो पाकोंक म्हजे थंय तूं जियेवंक पवित्रात्म्या देवोन म्हजे थंय तूं रावोंक उजवाड तुजो पाकोंक म्हजे थंय तूं जियेवंक Askat kain partana adar tuzo labai magnya dhyana rastana mago makashriga pavitratmya devon म्हजे थंय तूं रावोंक उजवाड तुजो पाकोंक म्हजे थंय तूं जियेवंक पवित्रात्म्या देवोन म्हजे थंय तूं रावोंक उजवाड तुजो पाकोंक म्हजे थंय तूं जियेवंक मोगो जनो सगळें आमी दिबी घालया सोम्याचे आशिर्वाद आमी सोडूंक वेता ह्या घडये एक घडी भर आमचे दोळे धांबया कोणा खातीर मागोवंक कितें परत मागोवंक आसा एक घडी मागया सगळें तुमचें कुटाम गांवांत तशें परगांवांत आसलीं कुटुंबाच्या सान्यांचो उडास काडा सुमयाच्या पांयतळा आडया तांचे खातीर आमी मागया प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांत अशी मालगडी प्रायवंतां पिडेस्तां हांगासर येवंक असाध्य जाल्लीं तांचे खातीर विशेश तरान मागया तांकांय बोळ भलायकी सुमयान दिवच्याक तांकां राखच्याक सांबाळच्याक तांची जतन करच्या खातीर मागया कोणें मागोवंक सांगलां मागता म्हूण बसयलां तांचे खातीर मागया ह्या पवित्र थळा घेवच्या सगळे भक्तीक खातीर गांवांत तशें परगांवांत आमचे दानी आसात ह्या पवित्र थळांतय उदार मन दाखोवन ह्या पवित्र थळाच्या बरेपणा खातीर अभिवृद्धी खातीर निरंतर सांगात दिवचो तांचे खातीर आमी मागया आनी आमची वैयक्तीक मागणी सगळे सुमयाच्या पांयतळा समर्पण करया सुमयाचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत ह्या देवडा साक्रामेंतांत Sakramenta sasanaman koruya purvinatya rupa bodna navyoriti adarya solvor vicha askat vishvyam भावार्थाचे बोळ दिव्या जशे बापत तशेच पुताक उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ना सस्ना एकाच तळ्यान अर्सिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावार्ता आमेन
तुया येसु मिया जेजू क्रिस्ता या विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फोव कर जो जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडोया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडोया मोगार पुता सोवे आंखवार मोरी आशीर्वादी बगेवन सांजो देवा आमा पसत विनंती कर बगेन कृष्णाचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.